स्टार्ट कर. इट्स ओके. स्टार्ट करा. नमस्कार, गुड इव्हनिंग सगळ्या प्रेस पळोवंक हांव येवकार दिता. म्हाजें नांव प्रशांत सुरेश पागी. हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएंसींतलो आनी म्हाज्या बरोबर आमचे प्रेमानंद नमस्कार, गुड इव्हनिंग सगळ्या प्रेस पळोवंक हांव येवकार दिता. म्हाजें नांव प्रशांत सुरेश पागी. हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएंसींतलो आनी म्हाज्या बरोबर आमचे प्रेमानंद नमस्कार, गुड इव्हनिंग सगळ्या प्रेस पळोवंक हांव येवकार दिता. म्हाजें नांव प्रशांत सुरेश पागी. हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएंसींतलो आनी म्हाज्या बरोबर आमचे प्रेमानंद नमस्कार, गुड इव्हनिंग सगळ्या प्रेस पळोवंक हांव येवकार दिता. म्हाजें नांव प्रशांत सुरेश पागी. हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएंसींतलो आनी म्हाज्या बरोबर आमचे प्रेमानंद नमस्कार, गुड इव्हनिंग सगळ्या
तो तुमकां तेजे डिटेल ती सांगता मिटिंगेक कितें जालें आनी कोण कितें उलयलो तें तुका सांगतलो. सो नमस्कार सगळ्यांक. देवी महालक्ष्मी तसोच हांगसरलो पणजेचो हनुमान जो बसला ताका नमन करता. आयज तो तुमकां तेजे डिटेल ती सांगता मिटिंगेक कितें जालें आनी कोण कितें उलयलो तें तुका सांगतलो. हो वायट प्रसंग येयल्लो आसा. कारण नमस्कार सगळ्यांक. श्री गोवंश पार्टी जी फॉर्म केल्या जाल्या त्या मिटिंगेनी जो प्रसंग जाला म्हणजे लास्ट मिटींग सोडून ताजे पयलीं जी मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेक कोणाक तरी काडपाच्या भुरग्यांक म्हणजे खास करून जुलियस आल्मेदा म्हणून जो सातांद्रेचो एक आमचो भुरगो ताका काडलो आनी ताका काडले उपरांत सातांद्रेची फूल टीम सगळी डिस्टर्ब जाली आनी हे काडपाक लागून सुद्दां खूब डिस्कशन जालें ओवरऑल. आनी जो आमचो मयूर आरशेकार म्हणटा हेणी सगळे ते रिपोर्टींग आपले प्रेसिडेंटाक रिपोर्टींग केलें की जो जुलियस आल्मेदा आसा त्यांनी प्रेसिडेंट आसा आमचो ताका फॉलबॅक करचो अशें म्हणून मयूर आरशेकाराक सांगलें. सो ह्या विशयाचेरच सांगले उपरांत आमचो प्रेसिडेंट मातसो भडकलो आनी जुलियस आल्मेदाक काडपाचो प्रसंग हो येयलो. होय चिमला जो युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तेन्ना हो प्रकार घडलेलो आनी हे घडला ते बाकीच्या सातांद्रेच्या भुरग्यांक कोताक येवना. सो सातांद्रेच्या भुरग्यांनी वेगळी वेगळी रिएक्शन दिली हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फुडें गेले जाल्यार लास्ट सीईसी मिटींग जाल्या म्हणजे आतां ही जी 14 एप्रिलाची पयली जाल्या सीईसी मिटींग. ते मिटींगेन आमची जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती बंद करपाचें डिसिजन काही जे सीईसी मेंबर आसा तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. नांव घेतलें जाल्यार एक तेजन साळकार म्हणून आसा, सेबी फेर्नांडीस म्हणून आसा, मागीर विटू परब म्हणून आसा, सुनील गांवकर म्हणून आसा. ही डिफरंट अशी तौसिफ शेख म्हणून आसा. ही डिफरंट अशी नांवां आसात आनी वायट दिसता गांवांनी जे भुरगे आसा एक्टीव भुरगे आसा ते काम करपाक सोदता जाल्यार तांकां आतां काम केलें जाल्यार फुडें तांच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. कारण मोठे मोठे जे कोण आशिल्ले पळय तेंचे अगेन्स्ट तेंच्यांनी काम केल्लें आशिल्लें. सर आज असो प्रसंग येयलो जाल्यार त्या भुरग्यांनी कोणा कडेन वचपाचें असो मोठो प्रसंग पडटा. आनी म्हाजें तरी स्पेसिफीक मत आसा पार्टी बंद जावपाक जायना आनी पार्टींतल्यान कोणाकूच काडपाक जायना. कारण एकटो कोणी काडलो जाल्यार तेजे कोणी रिलेटीव आसता जावं तेजे कडेन कॉन्टेक्टार काही लोक आसता. गोंय आमचें ल्हान. हो प्रसंग जावपाक जायना हें म्हाजें डिसिजन हांवें सीईसी मिटिंगेक सांगलेलें. पूण तेंच्यांनी म्हाका तुजी हें डिसिजन आसा पळय तूं तें आमी नोटान कन्सिडर करता म्हणून सांगलें आनी म्हाका वोगी बसयलो. सो म्हाजें मत एकूच आशिल्लें पार्टी बंद करप ना आनी पार्टींतल्यान कोणाक काडप ना. आनी तिसरें मत आशिल्लें तुमी जे व्हॉट्सअप चॅटींग फेसबूक चॅटींग जाता तें जावप ना. आपले जे इंटरनल गजाली आसा त्यो आपले इंटरनल बसोन सॉर्ट आउट जावपाक जाय हें म्हाजें पर्सनल मत आशिल्लें आनी हांवें सीईसी कमिटी मेंबरांक हें सगळ्यांक सांगलेलें. तर काही सीईसी मेंबर म्हणूंक लागले ना आमकां तें कळपाकूच जाय करपाकूच जाय चॅटींग. सो करून आज पर्यंत हो प्रकार जाला पळय तो सगळो वाऱ्यार गेल्लो आसा आनी हेका सगळी सीईसीचे जे मेंबर आसा आमचे जे शटडावन करपाक जाय म्हणटा पार्टी पळय ते जबाबदार आसा म्हाका तरी दिसता. आनी हे सोशल मिडियाचेर आमी घालपाक जायना आशिल्ले आनी हे सोशल मिडियाचेर आज हो लास्ट ट्रॅक गेला आनी हो ट्रॅक परत येवपाक जाय हें आजुनूय म्हाजें मत आसा. कारण हे पार्टी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सगळे भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा ऑल ओव्हर गोंयचे भुरग्याचें तशें जाणकार लोकांचें जावं कमी शिकलेल्या लोकांचें जावं बहुजन समाजाच्या लोकांच्या भुरग्याचें हें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. हें पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. फुडें गेले जाल्यार आमी सांगूंक सोदता जे भुरगे सादारण आमचे सीईसी मिटिंगेन बरे टॅलंटेड भुरगे आसात तेंच्यांनी कांय उतरां सुद्दां काडूना थोड्यांनी. म्हणजे पार्टी जी बंद करूया म्हणटात पळय तांकां क्रॉस करतलो जाल्यार तेंच्यांनी जे तांकां ह्युमिलेशन जाता हे प्रकाराचेर तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूना. म्हणजे ते काही दबावा खाली रावल्या. पूण हे दबावा खाली रावपाचो प्रश्न ना. आरजी पार्टी फुडें वचपाक जाय आनी गोंय आमचें वाचपाक जाय इतलेंच हांव आयचे कडेन सांगता. पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. देव बरें करूं. फुडें गेले जाल्यार हांव कॅन्डिडो बाबा कडेन वयता.
सो ॲक्च्युली जेन्ना CC मिटींग चालू आसली तेन्ना सडनली टॉपीक येयली की RGP कांय प्रोग्रेस ना, ग्रोथ ना. सो मदीं म्हणूंक लागले की आमी बंद करुया पार्टी. सो चडशे मेजॉरिटी मेंबर्स आसले ते म्हणपाक लागले बंद करुया कित्याक ग्रावंड लेवलार वर्क जायना. सो एटलिस्ट आउट ऑफ 20 मेंबर्स अरावंड 15 बी आसले आसतले की तांकां जाय आसली पार्टी बंद जाल्ली. आनी थोडे मेंबर आसले की म्हणटाले आपणागे प्रायवेट बिजनस आहा आनी कितें आहा. सो दे वर नॉट इंट्रस्टेड. सो आमी एक 5 जाण आसले की आमी सांगले की आमकां भाऊन सांगले नोटा. सो हांवें सांगलें की एटलिस्ट आमी रावया 27 इलेक्शन जावं पसून. पूण तेंचे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर एग्रीड दॅट पार्टी बंद करुया. सो मिनट्स ऑफ द मिटींगूय ताका आमकां दिवंक ना. जेन्ना मागली तेन्ना म्हाका दिसता विरेशान मिनट्स मागलेले. सो दिवंक ना ताका. आनी पार्टीची ग्रोथ आतां कांय ना व्हडलीशी. चड इतली वर्सां जाली 3-4 वर्सां जाली. न्यू मेंबर्स कोण ना आनी ग्रोथूय जायना पार्टीची. आनी ऑन द ग्रावंड कोण ना भुरगे आहा बट भोंवना तेश कोन्न आनी पयलींच्या भाशेन कांय ना. आनी विरेशाक तेणी एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणून नोटीस काडला. पूण एक्चुअली विरेश ही इज द ओनली MLA ऑफ RGP आनी तेकाच एंटी पार्टी चोबना कित्याक विरेश इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द साऊथ गोवा बॉयज. सो आमी तेका मेवल्यार म्हणटा एंटी पार्टी. सो दिस इज नॉट फेअर एक्चुअली. सो दॅट इज माय से. आनी आनीक म्हणूंक सोदता की आमी AGM अजून 3 वर्सां जाली अजून घेवंक ना एन्युअल जनरल मिटींग. सो आमकां जाय की एन्युअल जनरल मिटींग जावपाक जाय. सगल्यांनी येवपाक जाय. पार्टी सगल्याची 90,000 आमकां वोट पडलेलो. सो आमकां जाय सगल्या लोकांचे. आमी डिसिजन घेवपाक कोण न्हू. G20 आर नोबडी. वी हॅव टू गो टू द ग्रावंड लेवल एंड चॅक हाव मेनी पीपल आर रेडी. बेश्टे आमी जाय म्हूण बंद करूंक जायना न्हू पार्टी. सो दॅट इज माय कॉल. आनी वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग. सो सगल्या मेंबरांनी येवपाचे कोण फावंडर मेंबर्स एंड वी कॅन डिसायड देन. नमस्कार तुमकां प्रेस भाव सगळे. आयज हाका प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार हांव बेस्ड ऑन केपें. सो केपें तालुका साकून ओवरऑल म्हणल्यार कोता येता तुमकां की आमकां ही शॉकिंग न्यूज कित्याक हांव एक लास्ट एक म्हयनो बी म्हणल्यार हांव मातसो हेल्थ ड्यू टू हेल्थ इश्यू हांव कांय चॅक करनासलो. नॉट इवन सोशल मिडियाचेर हांव आसलेलो. सो ताका लागून म्हाका पयलीं कांय कळना. बट अशें जालें की सोशल मिडियाचेर जे पिक्चर येता सगळें येता पळोवन अशें जालें की लोक लास्ट पर्सनली फोन करपाक लागले. कॉल्सूय तेंचे एंटरटेन केला. लास्ट घरा कडेन येवपाक लागले विचारपाक बाबा तुमचें जालें कितें, पार्टीचें कितें जालां. आतां मेन कारण म्हणल्यार ही पार्टी फॉर्म करता आसतना हांव बी फावंडर मेंबर आनी आमी कसो तेन्ना त्रास काडला, कशे लोकां फुडें गेला. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन केपें सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीक ते बारीक गांवांक त्या लोकांक आमी समजून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाच्या टायमार आमी सगळ्या लोकां फुडें भोंवला. लोक वळखता, लोक रिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या लिडराकूय रिस्पेक्ट करता. तेन्ना कशें हें करताले की त्या टायमार जसो तो मुवमेंट जाल्लो पळय असो मुवमेंट लोक सगळे रिस्पेक्ट करताले आनी ते हेणी ते आमकां हक्कान आमकां विचारता. आनी हर एक मनशान पार्टीक आपल्यालें कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा. सो दे हॅव द रायट, तांकां विचारपाक रायट आसा. सो ते आमकां विचारता बाबा तुमी कितें ठरयलां. आनी लोकां कडेन एक्सपेक्टेशन जो आसा पळय त्यो आमच्यो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन आसा. जो ग्रावंड लेवल सगळ्यांत एक्सपेक्टेशन आहा. इवन आमकां हे इश्यूज जाले, आमकां थोडे हांगा पणजे साकून लोक फोन करपाक लागले, सगळ्या फोन करपाक लागले. ताका लागून आज आमकां प्रेस ब्रिफिंगाक येवचें पडलें. आनी ऑलमोस्ट केपेंच्यान आमकां प्रेशर इतलो आसतलो की लोक अक्षरशः म्हणटाले की बाबा गाडी घे, बस, आमी या पार्टी ऑफिसान या, नाजाल्यार मनोजाक मेळपा या, विरेशाक मेळपा या. आमी फाल्यां विरेशाकूय हो क्वेश्चन करतले कित्याक आयज ही पार्टी येदी व्हडली पार्टी, एक रिजनल पार्टी जाका नॅशनल लेवलाचे सुद्दां लोक खुबशे मिडियावाले खुबशे वळखता, ती पार्टी हेच स्टेजीचेर हाडपा जायना. सो आमचो एकच डिमांड आसलो की बाबा तुमी, हांव पयलीं एक्चुअली CEC मेंबर आसलो. हांव एक फर्स्ट 2-3 CEC मिटिंगेक गेलां. सो CEC गेले तेन्ना सुद्दां आमी थंय उबी रावन सांगलें बाबा हेजे मुखार तुमी खंयचें डिसिजन घेता जाल्यार पार्टी ग्रोथ कशी जातली, पार्टीचें फंडींग कशें रेज जातलें, कशें तयार जातलें तेजेर तुमी उदया हें आमी डिसिजन घेतलेलें. मागीर एक 2-3 फावटी मिटिंगेक गेलो हांव. मागीर एक कितें तरी पर्सनल कामाक लागून मिटिंगेक वचपाक मेळना. सो म्हाका इंटिमेशन येना कांय बाबा कोण म्हणपाक लागले काडले कितें अशें एक हें येवपाक लागली. नॉट इवन एक म्हाजो एड्रेस आसा, सगळें आसा तेंचे कडेन, मेल एड्रेस आसा, फोन कॉल आसा. सो म्हाका तें सगळे मेसेजीस कांय ना. बट तरी आसतना आमी चॅक केलें बाबा कितें मेल बील आसा काय म्हणून, तो कांय ना. सो अशें पार्टी भितर एक हें जालें. आनी केपेंच्यान मॅक्झिमम लोक, केपें तालुका म्हणल्यार कोता येतात, तर इवन कुडचड्या तालुका वयले सुद्दां लोक येयले की बाबा कितें तें डिसिजन आसता तें तुमी सांगा.
सो हांव तरी मागे थोडे इशू हेल्थ इशू असले कारणान हे कारणान हांव लोकांक डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करपाक गेलो ना. बट आतां सगळे जे ओवरऑल जे पळय कळ्ळें आनी सोशल मिडियाचेर एक म्हणल्यार सगळ्यांची एक वायट गजाल म्हणल्यार अशें जाता आवय बापूय भुरग्यांक जल्म घालता आनी भुरग्यांक वाऱ्यार सोडटा अशी गजाल जाल्ली आसा. आमकां सेक्युरिटी जाय सगळ्या भुरग्यांची. जे भुरगे मुखार वयताले त्या भुरग्यांक आतां धमकी येवपाक लागली आसा लोकां कडच्यान. आतां तुमी पळया म्हणून कितें करता ते. आमकां ती सेक्युरिटी जाय. आमचे जे भुरगे ग्रावंडार वयताले कितें मेल करपाक वयता RTI करपाक वयताले कितें करपाक वयताले त्या भुरग्यांक धमकी येयल्ली आसा. सो आमकां ती सेक्युरिटी आतां कोण दितलो. सो तो मेन इशू. सगळे आमकां म्हणटा बाबा आमी अशी करताले आमी ऑफिसान वयतले आनी सगळ्यांक खबर आसा कोण कोण खंय वयताले कितें वयताले. सो तुमी जर पार्टी बंद केली आमी कोणा कडेन पळोवप. सो मोठो क्वेश्चन आसा. थोडे लोक म्हणटा आमी तुमकां हेल्प केल्लो आमी तुमचे बरोबर येयल्ले आमी तुमचे बरोबर भोंवताले. सो पार्टी बंद करपाक एक दोग तीग जाणांक रायट ना. आनी CEC कॉन्स्टिट्युशनल पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाक ना आनी देर इज नो हें इन कॉन्स्टिट्युशन की बाबा CEC मेंबर कॅन क्लोज द पार्टी. सो आमी ताका लागून एक सिंपल जो आमचो कोणा कडेन लिगल ओपिनियन घेवपाचो पळय तो ओपिनियन घेतलो. हांवें तांकां पार्टी जनरल सेक्रेटरीक मेल केला बाबा तुमी AGM एन्युअल जनरल मिटींगची मिटींग घेतली ना इतली पयलीं ती घेया. एकच मिटींग कितें जाल्ली तेजे नंतर ती एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग म्हणटा ती जाली ना. सो लोकांक पीपल मे डिसायड. लोकांनी डिसायड करूं दी बाबा तुमी पार्टी बंद करतात. चल लोकांक जर नाका जाल्यार थंय आमी पार्टी बंद करया. आतां लिडरशीप आमी पयलीं साकून रिस्पेक्ट करता. जो आमचो लिडर आसलेलो पयलीं आमी कित्याक लागून भायर सरलेले कोणाक लागून भायर सरलेले ते लिडरान बाबा आपलो प्रोटोकॉल आनी आपलो डिसिप्लीन पळय सांबाळपाचें काम आसा ते लोकांक सांबाळपाचें भुरग्यांक सांबाळपाचें काम आसा ते लिडराचें काम. सो ते तो आमकां जे गायडलायन्स दितलो आमी ते हेजेर वयतले. सो ते गायडलायन्स आमकां म्हाका दिसता आफ्टर इलेक्शन 2022 तरी केपें सारके एरियेक आमकां तर मेळना. कित्याक आमी 2022 नंतर काही इश्यूज घेताले पब्लिकली इश्यू घेताले मागीर आमी पर्सनली इश्यू घेवपाक लागले इश्यूज. पूण आमी मिडियाचेर बी चडशे वचनासलेले कित्याक इश्यूज घेताले. कित्याक आफ्टर इलेक्शन अकस्मात एक डिसिजन येयलें GP न्यूजाचो एक्सेस आसलो तो काडलो. सो तो कित्याक काडलो मे बी ते सेवरल रिजन. बट तें सगळें डिस्कस जावपाक जाय आसलें. पार्टीची ग्रोथ वचपाक जाय आसली मुखार वचपाक जाय आसली. आज आमी अशे स्टेजीर आसा आफ्टर 39 प्रोटेस्टाक जेन्ना म्हाका दिसता लोकां कडच्यान अशी अपेक्षा आसलेल्यो की तुमी आतां हें सगळें सांबाळपाक जाय. हे वायट हेतून दुसऱ्या एंगलान वचपाक जायना. सो खुबशे होप आसा ते प्रेशरा खातीर आज आमकां येवचें पडलें आनी आमी हें प्रेस घेतला ती घेतला. आमी आमच्या आमदाराकय विचारताले क्वेश्चन बाबा हें जालें कितें कित्याक वी हॅव रिस्पेक्ट दीस 3 पीपल. जेन्ना आमकां दिसतालें की विरेश बोरकर विश्वेश नायक मनोज परब हे जे कितें डिसिजन घेता ते डिसिजन जे घेता पळय ते गोंया खातीर घेता हे आमकां विश्वास आसलो आनी तेच डिसिजनाचे आमी मुखार वयताले बाबा गोंया खातीर. आज गोंयांक गरज आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची रिजनल फोर्साची. जेन्ना हांकां पयलीं हेंची खुबशी डिसिजन जाली हे अलायन्स करपाक गेले आनी कितें करपाक गेले आमकां आमी बारीक मेंबर जाले बारीक मनशांक तुमी विचारपाक जाय बाबा आमी अलायन्स करपाक तुमी वयता ते ओके काय ना आमकां तें विचारना. जर गेले आमी तुमचे बरोबर रावले केपें सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सी जालें चल ओके अलायन्स जालें मागीर चल करया अशें तेंचे लोकांचे व्ह्यूज येवपाक लागले. पण आज अशे व्ह्यूज येवपाक लागले की यो बाबा गाडया बस आमी गाडी येता आमी खर्च करता या तांकां मेळपाक. आनी हो काही माझे पर्सनल थोडे इश्यू खातीर बी हांव तेंचे बरोबर तसो भायर सरना हांवें तांकां मॅनेज केलें. सो मुखार कितें जातलें पळय तें आमी करूंक शकना. सो तेका लागून हांवें एक लिगल ओपिनियन घेवन हांवें तांकां लेटर केलें मेल केलो बाबा अशें अशें आसा तुमी एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग या. लेट पीपल डिसायड. तुमी जर पार्टी बंद करता तुमकां तर गोंयकारांचें पळोवन गेल्लें ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां पार्टी नाका काम करपा नाका जाल्यार तुमी जाय तें तुमी करा. आमी एज अ पर्सनली आमी झगडटलेच आमी वयतलेच कित्याक म्हाका खबर आसा कित्याक आमकां जें कितें शिकयलां जें हें कितें केलां हांव मानता रेव्होल्युशनरी गोवन्स बिकॉज ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स वी आर आमी वचपाक शकले लोकां कडेन आनी एक लोकांचो हें आसा विश्वास आसा तो विश्वास तोडपाक जायना. आमदार आपलें काम करता कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमदारान कशें काम केलां हें केलां तें सगळें नॅशनल लेवल लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. आमदार कशें कितें करता तें आजकाल आमदाराचेर बी थोडे पोस्ट पळोवपाक लागलो की तेकाय बी कितें नेगेटीव करपाक लागलो. सो तेकाय आमकां विचारपाक जाय कित्याक तो तेंच्या बरोबर आसलेलो तेंचे सगळें जातालें इतलें जर कितें भितर जातालें यू हॅव टू डिस्कस विथ द एन्युअल जनरल बॉडी. तूं मिटींग घेवपाक जाय आसली. तुवें मिटींग घेतलो ना तुजें जर तुगे डिसिप्लीन जालें तुगे जर हें पार्टीचो सांबाळा जाल्यार यू हॅव टू गिव द एक्सप्लेनेशन. आमी कितें चुकलां जाल्यार तूं तेंय करता. आमकां आपोवचें आसलेलें. आमकां जर आपयलें आसतालें बाबा अशें अशें जालां तुमी अशें अशें करता तेंय केलें ना आमकांय कॉल दिलो ना.
सो ह्यो हे मुखार जावपा जायना आनी ताका लागून आमी आमगे प्रेस घेवपाचें कारण इतलें की आमकां आनी गोंयकारांक ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांचे डिमांड आसा की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक मनशाची पार्टी न्हू आमचो तेतूंत हें आसा कंट्रिब्युशन आसा सो पार्टी बंद जावपा जायना आनी जर पार्टी बंद जाली जाल्यार तुमच्या मुखार तुम्ही आता आमदारां कडेन उलोवन येयले आमदारा कडेन आमी उलयलें ना आतां वयतले पण पात्रांव म्हाका सांग पळय आतां तुम्ही तेच करतात न्हू? आमदारा कडेन पर्सनली ते उलयला पण हांव उलयला कित्याक हांव मातशें थोडे बरें राव एकूच म्हाका सांग पळय तुमी आतां सीईसी मेंबर रिप्लाय करा म्हाका आन्सर कित्याक सांग तुमी आतां म्हणलें पळय पार्टी हें करपाची बंद करपाची म्हटलां पळय डिसिजन घेतला सीईसी जाल्यार तुमी तेन्ना कांयच कमेंट ना पळय तुमचोय कमेंट ना जाल्यार तुमचे कोण ओपोज करतात तेंचोय कमेंट ना हे फक्त फेसबुकार कित्याक हे ट्रोलिंग जावपाक लागले की पार्टी फुटले म्हणून बंद करपाक सोदता काय सीईसी मेंबर सीएसी मेंबर तोच सीएसी सांग मेंबर बिईंग आय एम अ सीएसी मेंबर हांवें तांकां सांगलेलें बाबा पार्टी बंद करप ना आनी सोशल मिडियाचेर अनवॉन्टेड कितें उलोवप ना आनी पार्टींतल्यान एनफोर्स कोणाकूय काडप ना हें हांवें उलयल्लें पूण म्हाजें डिसिजन तेंच्यांनी नोटार घेतलें म्हाजें डिसिजन तेंणी कन्सिडर केलें तुमच्या केन्ना जाली सीएसी मिटींग ही लास्ट मिटींग 14 एप्रिल पयली जाली 14 एप्रिल पयली जालेली आता एक सांग म्हाका एका तुवें एंटी पार्टी एक्टिविस्ट एक्टिविटीज म्हणून एका विरेशाक नोटीस धाडला केन्ना धाडला ते मेल केला ताका. मेल केला आणि एमएलए आणि रिजन कितें सांगला स्पेसिफिक एलिगेशन कितें घातलं ना ते खबर नाही. ओके But दॅट mail इज वन केला पॉयंट सेकंड थिंग जुलियस अल्मेदा कोण आहा पळय तो वॉज युअर पार्टी मेंबर ओ नो पार्टी मेंबर पळय आमचे ताका काडला म्हणटा कितें म्हणटा पळय ना, ते तेमी- कितें तेमी- मातशें क्लॅरिफिकेशन ना तेमी कितें सांगला तुम्ही मुद्दाम पयलाच नोटीस ना ना तुमी सांगा ना, न्हू आमचं नाही, He is not a party. ना आमी फेसबुकार पळयला पळय सगळें सारकें काय खबर ना आमकां रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट ते नोटीस तेणीन सांगला तुमी कितें हाडला ना ही पळय कशें खूब जाण आसतले आतां खूब जाणांनी आमची पार्टी कॉन्स्टिट्युशन कितें आहा तो मेंबर आसता पळय न्ही तेणी पयशे भरून मेंबर जावप आसता आनी डिसेंबरान ते एक्सपायर जाता जानेवारी ते रिन्यू करप आसता So, 3 वर्सां तुमचे एजीएमूच जावना म्हणटा ना तुमी तेच म्हणटा तुका तो तशें पळोवपाक गेल्यार मेंबर आमकां खबर ना कित्याक आमी आतां पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येवना तुमकां खबर ना तुम्ही मेंबर आहा म्हणून आमी मेंबर आमकां वायट दिसता म्हणून आमी येयला ना ना सो तुमी 3 वर्सां एजीएम जावना म्हणून तुमकां अजूनय खबर ना बाबा कोण मेंबर आहा आनी कोण मेंबर ना ना, पळय ते आमकां कित्याक तेका ते फी भरल्या ते कांय खबर ना आमी सो दॅट मिन्स ही स्टील रिमेन्स अ पार्टी मेंबर देन ना हय ते आमकां खबर ना ते आमकां चेक करून सांगतले की तेणी बी चेक करपा जाता ते ना लोकल जुलियसाचे ना, जुलियसाचे ते तुम्ही म्हणटा फेसबुकार कितें घालला की इज नॉट एसोसिएटेड विथ आरजीपी. हय ते सांगला ते मेंबर मेन्शन केला मेन्शन इज नॉट एसोसिएट बट सो तुम्ही कितें म्हणटा काय म्हणटा तेणें मेन्शन केला सो तुमी आतां 3 वर्सां म्हणटा एजीएम घेवंक ना तुमी म्हणटा 3 वर्सां फी दिल्या वा ना जाल्यार तुमकां काय खबर ना सो वॉट डज इट मीन इज ही स्टील अ मेंबर देन ओ नो तुमी सांगा तुमी मेंबर आहा ना आतां आमी अजून म्हळ्यार पर्सनली सालमेदा मेळना न्ही आतां ते डिस्कस करतले न्ही म्हणून कित्याक आज आमचो हें आसा तुमकां आयल्यार कितें आमचे भशेन खूब जाण अशे गोंयांत आमचे रेव्होल्युशनरी आसतले जावं फावंडर मेंबर आसतले आमचे फावंडर मेंबर 20 आहात इन अवर जे आमी एफिडेवीट मान दिला कॉन्स्टिट्युशनाक तितून 20 मेंबर आमचे फावंडर मेंबर आहात सो आमी आतां 2 जाण फावंडर मेंबर आहात तशें आनी खूब जाण आसतले जांकां दिसता की पार्टी बंद जावपा जायना जे पार्टी खातीर चल्ला किंवा चलपा जायना सो आमी तांकां डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करपाक शकना सो त्या हेजे फुडें आमकां येता सो बंद कित्याक करतले पार्टी बंद करपाचें सांगलें न्ही decision तेणी कित्याक खातीर? न्ही ते सुद्दां आहा पळय. पूण तुमचो आमदार आसतना बंद जावंक शकता पार्टी पळय. पळय ताका चिन्ह आहा न्हू मिटींग एंड डिस्कस ना, ना. जावंक घातले प्रेमेन बाब कित्याक खातीर डिस्कस हे केलें सगळें डिस्कस जालां न्हू सगळ्याले विजन सांगलें तेंच्यांनी कितें कितें आपले आपले क्वेरीज सांगले डाऊट सांगले सो आमदार आसतना बंद जाता दिस इज जावंक वॉट शकता. पार्टी सिम्बॉलाचेर आमदार आसा हा. प्लस झडपी आसा दोग हा. जाण हे कोणे सगळें कोणे डिसिजन कोणे बंद घेतलेलं जाता. बंद करपाक डिसिजन कोणे घेतलेलं रिजन कितें ना, ना, सांगता? 80% सीईसी मेंबर आसा पळय 80% ऑलमोस्ट 80% सीईसी मेंबर आसा तेंच्यांनी सांगलें पार्टी बंद करपाची म्हणून हे सांगलें न्हू. मनोजाचे स्टँड कितें आशिल्ले पळय, तेजे पळय, एक सांगा. शॉर्ट आन्सर दिता. फाल्यां पार्टी बंद जाली जाल्यार तो आनी एटेच एमएलए जालो ना मागीर ना ना शॉर्ट आन्सर दिता पळय थोडे सीएसी मेंबर आसा पळय न्ही हांव सीएसी मेंबर आशिल्लो ते म्हाका लास्ट 6 म्हयने म्हाका नोटीस धाडून ना आनी हांवें तेजे खातीर ईमेल धाडिल्ले आमच्या जनरल सेक्रेटरीक ते म्हाका म्हाजो पार्टीचो स्टँड कितें हांव पार्टी कोण हांव म्हाका ते ओतून रिप्लाय केला 27 नोव्हेंबर हांवें ताका ईमेल धाडिल्ले नो नो व्हॉट आय ना, ना. ट्रायंग टू से तुम्ही पार्टी बंद करू शकता म्हणटा पळय ते पण ना, ना, म्हणटा ते Audience- बंद करून ते सुद्धा पार्टी म्हणजे तुम्ही तुमच्याच एमएलए आनी एटेच एमएलए करू शकताले हे जावं येता
अशें जावं येतलें. हेका सगळ्याक कारण कोण अध्यक्ष एक सांगता तुमकां ना हांव क्लियर करतालो तुमचो क्वेश्चन. अरे उलोवंक दिया मरे आन्सर करूंक दिया प्रेसिडेंट आणि राव रे असं उलोवन दिया सांग. कितें आसता पळय सीईसी मेंबर रिप्लाय आसा तुमकां हांव सीईसी मेंबर आशिल्लो पूण ते आतां न्यू सीईसी मेंबर बसला तांकां हे रुल्स एंड रेग्युलेशन खबर आसा म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन कितें बरयला ते खबर आसा तेंच्यान पार्टी क्लोज करपाक जायना अशें आमकां खबर आसा कित्याक आमी जे 20 फावंडर मेंबर आहा पळय न्ही तेंचे कडेन रायट आसता. सो पार्टी बंद करता म्हण एक कोणाक धमकी दितात कोणाक जावं म्हाका खबर ना कोणाक धमकी दितात म्हणून कोणाक इनडायरेक्टली ब्लॅकमेल करतात ते पार्टी बंद करपाक शक्य ना आनी पार्टी बंद जाली जाल्यार जशें आमी 4 जाण उरले तशें फाल्यां आख्खें गोंय उलयतलें जेमी आपल्या स्वताचो टायम दिला स्वताचो पयसो जो आमचे कांय एक्सपेक्ट करना पयसो दिला तेमी एक होप दवरिल्लो गोंय सांबाळटले आमी ते गोंयचे बऱ्या खातीर तेमी जो होप दवरिल्लो न्ही ते फाल्यां उगी रावचे ना फाल्यां हांकां जे कोण सीईसी मिटींगे आहा पळय नांव घेतलो लावून ते रस्त्यार दिसता तांकां विचारतले बाबा तुमी पार्टी कित्याक बंद करपाक सोदतात पूण हें जावपाक शकना हें आमकां तरी अजून म्हळ्यार एज पर लिगल आमी पळय हें केला चॅक केला ते आमकां दिसता तो पार्टी बंद जावपाची फक्त म्हाका दिसता एक प्रँक आसतलो फाल्यां सीईसी मिटींग आहा तुमकां खबर आहा हय फाल्यां सीईसी मिटींग आहा तुमी अटेंड करता सगळे म्हाका नोटीस जाल्यार अटेंड करूं म्हाका नोटीस धाडूना न्ही अजून म्हणल्यार ओके पात्रांव तुम्ही आता म्हटल्यार सीएसी मिटिंगेक तुम्ही असले आनी डिसिजन घेतले पार्टी बंद करपाची आउट ऑफ 20 15 मेंबरांनी सांगले पार्टी बंद ऑलमोस्ट 80% पर्सेंटेज सांगता. 80% पण प्रँक एक ते म्हणजे सांगता सो म्हाका आता तुम्ही सांगा तुमच्या वांगडा जे असले पळय तुम्ही दोग जाण आनी आनीक 3 जाण कोण जेंका पार्टी बंद करपाक नाका आसली हे कोण हेची नांवां सांग आनी प्रपोज कोणी केल्ले जाल्यार पार्टी बंद करची पर्टिक्युलरली मायसेल्फ हांवें पार्टी बंद करपाक जायना म्हणून सर म्हागेलें डिसिजन सांगता. अपोज आणि तुझ्या वांगडा आनीक बाकीचे नांवां आसा तेंची नांवां तुमकां कळटली. मनोज परबान कितें म्हणलें त्या टायमार मनोज परब कितें आहा प्रपोज कोणी केलं त्याच्या पण नाव सांग मरे तो प्रपोज ऑलमोस्ट डिस्कशन सगळ्यांची जावन ते नांवां पार्टी प्रेसिडेंट आलो मनोज परबाचे डिसिजन कितें आसलेलें पार्टी प्रेसिडेंट आशिल्लो पार्टी सेक्रेटरी आशिल्लो पार्टी ट्रेजरर ते आशिल्लो अग्री आसलेले तेजे स्टँड कितें आशिल्लें मनोजचे स्टँड कितें आशिल्लें स्टँड कितें आहा अजून क्लियर जावना ना पण देवा देव पार्टी ते म्हणटा तुमी 80% म्हणलेले पळय एमएलए 80% जे कोण आशिल्ले सीसी मेंबर बसलेले त्यांच्यानी डिसिजन दिला पार्टी बंद करूया. सो तितून मनोज परब आलो काय म्हणटा म्हणून परत डायसार बसलेले डिसिजन टेक पात्रांव केन्ना डिसिजन जेन्ना घेता मिटिंगेक तेन्ना प्रपोज आनी सेकंडर आसता तेका सो तुमच्या मिटिंगेन प्रपोज सेकंडेड असो विषय जावना. ही गजाल पळय ती म्हणजे मिनिट्स बी काय ना ना मिनिट्स आयला कितें खबर ना कित्याक जेन्ना आमी विरेशाक विचारलें खरी काम प्रँक न्हू मरे हें मागिल्लें मिनिट्स मागिल्ले पूण ताका मिनिट्स दिले हांवें कॉन्फिडेन्शन सो आमकां कांयच खबर ना मिनिट्स विरेशाकूय दिवं ना कॉन्फिडेन्शन फाल्यां ताका आमी पात्रांव तुम्ही आता आमदाराक दिले एक आमदार हा तुमचा तेका दिला भाई पात्रांव ताका लागून आमी हांगा येयला न्ही पात्रांव तुम्ही आता सगळे उलयलो पळय हो प्रँक न्हू मरे कित्याक तुमी म्हटलें पळय पार्टी तुवें म्हटलें ते हे केलें प्रँक जावं शकता म्हणलें आणि इवन तुम्ही आता जे सीईसीचे आमकां सगळे इतले सांगले ते लास्टाक नल्यान वड जाता न्हू हय तुवें म्हटलें पळय लास्टाक म्हटलें हे कितें जालां ते इट इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स. ओके वन मोर थिंग आमदार आलो आमदार नाहलो आमदार आउट स्टेशन आहे आमदार आउटस्टेशन पण आमदाराक मागीर तुम्ही घुमयले हय सांग. आमदाराक सांगनासतना हे डिसिजन जावंक शकता बिकॉज ही इज द लोन एमएलए न्हू तेमी तेन्ना ऑन द स्पॉट बंद करपाचें म्हण घेवना तेमी तेगे सांगले हय डिस्कशन डिस्कशन घेतलें पण आमदाराक मागीर आमदाराचें रिएक्शन कितें जालें तुमी म्हटलें आसलो न्हू आमदाराक फुडले स्टेप कितें पार्टी वाचयतले पार्टी पार्टी वाचोवपाक जाय. कित्याक जो पण लोकांचो रिस्पॉन्स गेले 4 दीस जाले आमकां फोनाचे फोन येतात लोक रात दीस फोन करतात खंयच्यान गोंयच्यान भायरसान फोन करतात सो आमकां तेका लागून आमी हांगा येयला न्ही पार्टी दोन ग्रुप जालेले आसा एक मनोजा वाटेन आनी एक विरेशा वाटेन हे तुम्ही कशें पळयता ना ते आमकां खबर ना कित्याक अजून म्हणल्यार तेंचे वाटेन कांय प्रेस जावना मिटींग जावना सो जाता ते फक्त सोशल मिडियाचेर कित्याक आयज तुझ्या नावान एक पोस्ट घातलो पण तुझ्या नावान मनोजान एक पोस्ट घातलो आणि तेजेर तू कितें रिप्लाय दितलो ना पोस्ट घातलो तो पार्टी प्रेसिडेंट चेंज म्हाका खबर ना ते तुझ्या नावान पोस्ट घातलो तेणे पार्टी प्रेसिडेंट चेंज ते आमी कितें म्हणटात की सपोज जर तुका प्रेसिडेंट चेंज जालो जाय आशिल्लो ना प्रेसिडेंट चेंज न्ही प्रेसिडेंट आतां एक सांगता तुमकां प्रेसिडेंट 4 वर्सां जाली आमची हे चेंज जाल्यार आनी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन म्हाका दिसता मार्चाक हे चेंज जावपाक जाय आशिल्लें कितें जनरल बॉडी मिटींग जावपाक आशिल्ली प्रेसिडेंट आनी कमिटी चेंज जावपाक जाय आशिल्ली ती अजून जालें ना सो आज ते जे पळय डिसिजन घेता पळय न्ही आमची सीईसी कमिटी जावं बाकीचे कोण ऑफिस डिसिजन ते वॅलीड आसा काय ना तें आमकां पळोवचें पडटलें
की तेमी ती म्हणजे त्यांचो टर्म काबार जाला म्हणटा काबार जालो कित्याक जेन्ना इलेक्शन जालें जो पर्यंत इलेक्शन जाता परत विरेश बोरकार सो ते आता सद्याक आहा ते इनवॅलिड आहा जे कोण अशें CEC दिसता म्हाका, की आमकां अजून काय हें मेळूना कित्याक तो तेकाच लागून तुमची मिटिंग झालेली सावथान मिटिंग कोणाची झालेली सावथान विरेश मिटींग अशी जावं नाशिल्ली सावथान. विरेश हेड करता मिटिंग ती ना 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 सांगता ती मिटिंगाचे तेका लागून म्हाका तो पोस्ट येयलो आसतलो आमचे हांव पयलीं सान पार्टी आसा आनी हांव खूब जाण लोकांच्या कॉन्टेक्टां आसा जे आमच्या रेव्होल्युशनरी आहा ते सो तेमी म्हाका कॉल केलो बाबा कितें चल्ला पार्टीक आनी तेमी कितें सांगलें म्हाका सावथाची जी टीम आहा ती कोऑर्डिनेटर आसा तेमी आमी विरेशाक आपोवया आनी विचारया कितें जालें तें सो हांवें म्हणलें बरें हांव विरेश पत्कर सावथाचे लोक मेळपाक सोदतात आनी टायम डिसायड केलो सगळें आपयलो बाबा तुमी विरेशाक विचारल्या विरेश येतनाच आपलो ते बाकीचे तेगे तो कोण मेंबर आसा तांकां घेवन येयलो ब्लॉक प्रेसिडेंटाक आनी तेणी सांगलें विरेशान कितें तेंचे आहा ते प्रॉब्लेम कितें आहा ते सो तेन्ना मागीर पार्टी समज डेव्हलप जावं आनीक सपोज लिडरशीपचे समज तर तुमकां चेंज करपाची आसा जाल्यार तेन्ना मागीर ते डिस्कस जालें म्हणजे त्या मिटिंगेन एक्च्युअली झालेलें डिसिजन की लिडरशीप चेंज जावची सगळे म्हणून वाटेन एकूच पार्टी प्रेसिडेंट एक न्ही पूण वेरियस जाल्लें डिस्कशन जाल्लें आणि दुसऱ्या म्हाका सांग सीईसी मिटिंगीत मनोज परबाची भूमिका किती असली अध्यक्ष म्हणून ती पार्टी बंद करपाच्या टायमार त्यांनी किती उलयला सांग सो अजून पर्टिक्युलरली ताणें डिस्क्लोज करूना सांगना ना तुमकां त्या दिसा मिटिंगेन पयलो म्हणजे पार्टी बंद करपाचो टॉपिक कोणी काढलो सो मनोजाची भूमिका किती असली ती सांग आता कितें आसा सीईसी मेंबराचे डिसिजन जे ओवरऑल एक एजेंडा आसा जे प्रमाणे डिस्कशन जाता सो मनोजान मुटले कितें पार्टी बंद करूया वा ना इतलें अजून मनोजा कडल्यान डिसिजन येवना तो आशिल्लो पूण ताणें अजून डिसिजन जावना लेट डिसायड डिसिजन घेवना रे डिसिजन घेवना प्रेमान एकूच सांग कोणे इश्यू काढलो पार्टी ना कोणे इश्यू काढलो पार्टी बंद करप कोणे काढलो हे तरी सांग इतले व्हडले तुका नाव घेवचेच पडटलें एकलो मनीस सांगतलो मनोज आसा तुमी सांगू मनोजान म्हणेना सांगलें डायसार बसलेले विशेष जनरल सेक्रेटरी आसा प्रेसिडेंट आसा ट्रेजरर आसा हे डायसार बसलेले आशिल्ले तेंच्यांनी डिसायड करपाक जाय कितें डिसिजन दिवपाक ते तेंचे कडेन एक मिनिट आता तुमची 3 वर्सां जनरल बॉडी मिटिंग जावंक ना सो येस पद एनी ऑर्गनायझेशन कितें फॉर्म केले म्हणटच त्याचे कॉन्स्टिट्यूशन हे आसता एटलीस्ट वन्स इन इयर जनरल बॉडी मिटिंग घेवपाक जाय म्हणून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंटाची व सेक्रेटरीची आसता सो हितून प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी फेलियर गेले ते लोकां कडेन फकाणां करता अशें दिसता तुमकां तुम्ही सांगता पळय तशें इवन हावसिंग सोसायटी आहा पळय तेका हय तेच तुका सांगता न्हू हांव सो तुमच्या पार्टीचे तुम्ही फॉलो करना तुमची पार्टी एक्झाम्पल दिला बारीक जो आसा ते पार्टी आसपाक जाय हांव तेच तुका सांगता न्हू एक धाकटे सोसायटीचे लोगून एन्युअल मिटिंग घेवपाक जाय एटलीस्ट वन्स इन अ इयर ते जावना म्हणल्यार ह्या लोकांची फकाणां करता जेन्ना जायना जेन्ना मिटींग जायना तेन्ना तुमी मेंबर कितें करताले आम्ही वचून म्हणल्यार पळय सीईसी कमिटीचे या पार्टी ऑफिस बेर आसले पळय प्लस सीईसी कमिटी तेच करताले सगळे सो आमी बॅकग्राउंडान आशिल्ले आमकां काय आमची एक्टिविटी चालू तुमची जास्त त्याचा मिटिंग जाल्या न्हू तुवें म्हटला पळय ते आतां ते एजेंडार आशिल्ले तुमच्या पार्टी बंद करपाचें डिस्कशन ओवरऑल मिटिंग म्हणून आमकां एक फेसबुकार व्हॉट्सअपार नोटीस येता एजेंडा काय ना एजेंडा तसो काय नाशिल्लो एजेंडा काय म्हणजे हो पार्टी सिरियस पार्टीची मिटिंग जाताली तुमच्यो काय फॉर्मल गेले जाल्यार तुमकां रजिस्टर्ड एक नोटीस धाडची पडटा फेसबुकाचेर तुजो मोबायल चल्ल्यार बरो आसा जावं व्हॉट्सअपाचेर मोबायल चल्ल्यार बरो आसा व्हॉट्सअप मेसेज तुका तो मेळ्यार बरो आसा पूण आमगेले सिच्युएशन अशें आसा पार्टीचे टील डेट व्हॉट्सअपाचेर नोटीस फिजिकल नोटीस येयना तुमच्या पार्टीन सगळे इनरेग्युलर चलता तर ऑफिशियली तुम्ही अजेंडा धाडला व्हॉट्सअपाचेर मेसेज धाडटा तुमची पार्टी सोशल मीडियाचेर स्टार्ट जाता सोशल मीडियाचेर काबार जाता ना दिस इज नॉट लायक तसं आमचा एक एमएलए होत नाशिल्लो ज्यात एलायन्साची सगळे डिस्कशन ज्यात सगळे एलायन्साची सगळे तुमचे डिस्कशन जाताले मागीर खूप कितें डिसायड जाताले आतां कोणा कडेन एलायन्स करपाचे ना तसले बी डिसायड जाताले ते कशें जाताले काही गोष्टी ज्यो सीईसी मिटिंगेन डिसायड जाताल्यो तुमी एलायन्साचे बी म्हणटा त्यो डिसायड जाताल्यो बट दिस थिंग हे कितें म्हणटा पळय तुमी पेपर वर्क हे ते कितें आहा पळय प्रिमा फेसी सुरवात जी पार्टी करता आसतना
भुरग्यांचीच पार्टी म्हणून अशी आशिल्ली आनी जे तुम्ही आता लिगल नोटीस जावं फॉर्मल नोटीस म्हणटा तो agenda. प्रोसेस स्टील डेट ना, जनरल बॉडी ना. आज सगळे भुरग्यांनी एक तुमचेर जे पार्टीचेर जे लीड करताले त्यांचेर विश्वास दवरलेलो बाबा गोईंग सगळे स्मूथ आसा. विश्वासात घात केलो जाले न्हू. हे आता चल्लं ते फुडें विश्वासाक घात जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. तूं सांगता जनरल बॉडी बीन वर्साक घेवपूच जाय, बजेट दाखोवपूच जाय, म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दाखोवं जाय, बजेटूय दाखोवं जाय, फुडले प्रेमानंद, प्रोविजन आता ऍक्टिव्हिटी तो हे तर जावंक ना, म्हणजे तो तुमची पार्टी डिरिकॉग्नायज जावपाच्या वाटेर आहा. ना तुम्ही हे पळय हे इतले जावं ना म्हणटा मरे. डिरिकॉग्नायझेशन म्हणटा पूण सगळे फॉर्मल डॉक्युमेंटेशन सगळें जालां. नो तू म्हणटा पळय हे जावन हे तुम्ही सांगता जी अकाउंटिंग जावं ना तुझे notice जनरल बॉडी Accounting मिटींग अकाउंटिंग इन सेन्स जनरल बॉडी ते प्रोड्यूस करपाचें आसता ते जावना. अरे ते इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक आसता मरे ते इलेक्शन कमिशन ते फॉर्मेलिटी सगळे केले. मग तुमकां दिवं ना, इलेक्शन कमिशनाक दिलं तुमकां दाखोवं ना काय. हे पळय तुम्ही जेन्ना पार्टी मेळ आसता प्रेस घेतले म्हणून तेन्ना तुम्ही विचारपाक शकता प्रेमानंद भाऊ, माझे question आमकां कितें पार्टी उरलें सांगना हांवें? मनोज परब ते सीएसी मिटिंगेक जेन्ना पार्टी बंद कर तो कितें उलयला तो मातसो सांग. तो बाबा तू सीएसी मिटिंगेक तोवूय बसलेलो, ताका तूं क्वेश्चन कर. तुझी आन्सर तुम्ही त्याला सांगपाची विचार कितें सांगता तू तरी सांगता वय कितें हिंचाता तू मिटिंगेक आशिल्लो आमकां फकत जाय तेजें एक्सप्रेशन कितें आशिल्लें तितलें पुरता. बाबा तो किडकीन हल्लो बरो हल्लो आणि तो पॉझिटिव्ह आलो पार्टी बंद करपाची. खुश जालो, तू सांग हॅपी आशिल्लो. पार्टी बंद करपाचे चालू करपाचे एकट्या प्रेसिडेंटा कडेन ना, ना, त्याचे एक मिनिट आयदर तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती सिरियसनेस घेयना, क्वेश्चन तुम्ही सिरियसली घेयना. सगळ्यांचो क्वेश्चन एकूच आहा, पार्टी बंद करपाचो डिसिजन ऑर टॉपिक कोणी काढलो आणि तेजे प्रेसिडेंटाचे रिएक्शन किती असले. हो सिंपल क्वेश्चन सगळे विचारता. सिंपल क्वेश्चन असो आसा प्रेसिडेंटाचे अजून रिएक्शन ना. ना रे. अरे त्या दिसाक रे, त्या दिसाक अजून नका तू. त्या दिसा जालें कितें केलें तेणे होय म्हणलें ना म्हणलें कितें म्हणलें. साहेब तू समजूनच घेना, सगळे विचारता हा, तो mute, टॉपिक mute. कोणी काढलो तेजे रिएक्शन किती तू असले. स्टार्टेड फर्स्ट त्या टायमार जे ह्युमिलिएशन चलताले म्हणजे तो हे विचार चलतालो ओवरऑल पार्टीचे मेंबर एक्सप्लेन करताले काडटाले हे करताले ते हिसपान जे मागीर डिस्कशन जालें ओवरऑल. सो आमचो विरेश बाब सुद्दां सीएसी मिटींग अटेंड करिनाशिल्लो. ह्युमिलिएशन न्हू ते वन टायप तो MLA येना आयज जस्ट लिसन मरे उलोवपी मरे. सो विरेश येवना इन सेन्स पार्टी MLA तो सिंबॉलाचे निवडून येयल्लो तो कसो पार्टी प्रेसिडेंट बंद करतलो तें जावना डिसिजन. एज पर माय एक्सपिरियन्स न्ही हांव पयलीं सीएसी मिटिंगे वतालो आनी मिटिंगे अशें जातालें की 25-30 जाण आसताले मेंबर्स 26 जाण आसताले आनी प्रत्येक एक एक उलयतालो आनी त्या टायमार अशें कोणी उलयलें आसतलें ना पार्टी बंद करया म्हणून कोण एकल्या म्हणलें आसतलें. 15 out of 18 कितें म्हणून 80% नो आफ्टर ऑल जे कोण टेबलाचेर बसलेले 3 जाण ट्रेजरर प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी त्यांचे रिएक्शन कितें पार्टी बंद करपाची हो ना. त्या टायमार फायनल जावना खंय तें तेमी डिस्कस केलें. आमकां फायनल जाला बाबा तू आता कितें सांगता. तुम्ही पार्टी बंद पडले जावपाक जाल्यार ती पार्टी बंद जाता म्हणून तुमकां कोणें सांगलें. पार्टी बंद जाता म्हणून जे मेंबर आशिल्ले पळय कोणे पयले start केलें? सांगलें नांव सांगलें मरे तुमकां आतां. ते तेणी सांगलें मनोज परब विश्वेश अजय कोलकर हेणी सांगलें पार्टी बंद करूया म्हणून. ते टायसार बसलेले न्हू. तेणी सांगलें काय तेच जाता आमी ह्या 3 तरांनी सांगलें. आणि त्यांची रिएक्शन किती आशिल्ले. त्यांचे रिएक्शन कितें त्यांचे दिशी तांकां विचारा मरे तुम्ही. त्यांचे रिएक्शन अजून दिवना त्यांच्यानी. टोटल कितली मेंबर असले 20 जण मेंबर न्ही हय. ते 15 जणांची नावं तुमका खबर असतील सांगा. पाच उरले होय. पाच उरले बरं पाच नाव म्हणले 5 जणांनी. ते 5 जाण कोण. पाच जाण तुम्ही तू आणि कॅन्डिडेट 2 जण झाले. कॅन्डिडेट आसा मागीर अरविंद आसा ओके आतोने फर्नांडीस म्हणून आसा. ओके. ही नांवां आसा न्हू सगळे. हा हेंच्यानी अनअपोज केलं पार्टी बंद करपाचे ना. बाकीचे 15 जण कोण त्यांची नावं सांगा. सो 15 जणांनी मनोज परब आहात त्यांनी. हय मनोज परब असं कुठं मनोज परब
विश्वेश जालो, अजय करकरय जालो. ओके त्या दिसा विरेश नाहलो. हा जेन्ना विरेशाक गमने तुमी सांगला आसतलें व्हॉट वॉज हिज रिएक्शन जेन्ना पार्टी बंद जाता म्हणून डिस्कशन जालें अशें जालें म्हणून तुमी म्हटलां जावपा ना सांगलें पार्टी लोकांचे होप्स तेच पालतो लोकांचे होप्स आनी आमी तेणी 39 प्रोटेस्ट केलो आपूण आमी वयर काडला पार्टीच्या जेन्ना पार्टी हें आशिल्लें तेणें नाका म्हटलें तेका लोकांचे एक्सपेक्टेशन आख्खी गोंयची एक्सपेक्टेशन विरेशा कडेन आहा तेणी पळय 39 प्रोटेस्टा इतले लोकांचो हें केलो सगळें अपार्ट फ्रॉम आनी बाकी सगळे लोक तेका सपोर्ट केला ती पार्टी आतां एक्चुअली ग्रो जावपा आशिल्ली ती आतां परत बॅकफुटाचेर कितें वता तेका लागून आमी आज क्वेश्चन सगळे लोकांक करपाक येयला लोकांक आमचे मेंबर्स आहा पळय जावं बाकीचे तुमी चौगूय जाण सांगा वाय इट इज हॅपनिंग बिकॉज तूं विरेशाक घेवपा कितें अशें कितें हांव कित्याक लागून ना तें आमकां खबर ना इंटरनेटच्या विरेशा कडेन तशें आमी फक्त तेंचे कितें इंटरनल तें खबर ना कित्याक आज कितें जालां सोशल मिडियाचेर खूब अटॅक जावपाक लागलो आमी कोण ना तुमी फेक पेजीस वयल्यान फेक पेजीस कोण करता तें आमकां खबर ना ते पळय ते कोणाचे पयले आसतालो ह्यो पयले म्हाका खबर ना म्हाका ते फेक पेज अटॅक जावपाक लागलो पूण ते कितें आसा जेन्ना MLAचे अटॅक जाता जेन्ना आमचे पार्टी फावंडर मेंबराचे अटॅक जाता सोशल हितूंतल्यान फेक पेजीसा वयल्यान एक ऑफिस बियर जाता पार्टीचे कोण कमिटी आसा तेजे रिस्पॉन्सिबल आसा की ते बी ते सांगपाक जाय की ना दीस इज रॉंग जावं ह्यो फेक पेजीस आहा तशें पूण तशें जावंक ना हांव आमच्या MLAक डिफेंड करूं ना जावं बाकीचे कोण मेंबरांक डिफेंड करूं ना आमची जी आसा ऑफिसर आहा तेणी फेक पेजीस आतां म्हाका एक सांग पळय तुवें आतां खूब फावटी उलयतना MLAचें नांव घेतलें मनोजाचें नांव कित्याक घेवना तें म्हणजे मनोजाक डिफेंड करचें म्हणून MLA विरेश म्हटलें तेणी मनोज एकूय दा म्हणून ना कितें दोन कॅम्पां जाले दोन तुमी अशें ग्रुपिझम जाला दोन कॅम्पां जाले न्हू तुमची सध्याकर दोन कॅम्पां जाले तरी ना तुम्ही सीएससी मिटिंग तुम्ही सांगले की पार्टी बंद नाका तुम्ही हे सांगले की सोशल वॉरूय तुम्ही करू नका बरोबर करेक्ट इतले असून जर तुमचे हे म्हणणे मांडून सुद्धा जर एक पार्टी प्रेसिडेंट सोशल वॉर करता मुद्दाम करता जायना मागीर ताका पार्टी बंदूच केल्ली जाली अशें नाका कितले पोस्ट हो प्रश्न तुम्ही तेकाच विचारपाक बरं तू उलयला तेजे कडेन तू उलयला तेजे कडेन हांवें मनोजाक स्पेशल मेसेज धाडलेले आसा जो आमचो एक सालिगांवचो भुरगो रोहन कलंगूटकर जो आसा पळय हे सिच्युएशन ओवरऑल सगळें कितें आसा पळय पार्टी बंद करपाचें म्हाका आवडना पर्सनली हेका लागून सो रोहन कलंगूटा कडल्यान हांवें मेसेज मनोजाक धाडली म्हणजे रोहन कलंगूटाक सांगलें ताका सांग वचून बाबा फुडें आमची कितें डिसिजन घे पार्टी बंद करपाची ना लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसा पार्टी चलपाक जाय हें हांवें ताका सांगलें सो ते विशयाचेर सुद्दां तेणें सांगलें तेणें अशें हांव सांगता म्हणून ग्रुपार तेणें मेसेज घातली हांव पार्टी बंद करूं जायना म्हणून सांगता म्हणून आनी त्या विशयाचेर हो अनीश नायक सारको भुरगो म्हाका आसता म्हणजे तुमकां कळ्ळें आमचे CC मेंबर कशे आसात ते वेगळे वेगळे विचाराचे मनीस झाले की इगोइस्टिक जाले तो सगळे हा इगोइस्टिक आसूं येता तुम्ही म्हणटा जाल्यार पूण आयज तुमकां इतले दीस कित्याक लागले भायर सरपाक जेन्ना पार्टी बंद जाता म्हणून जेन्ना कळ्ळें तुमकां जाल्यार आयज इतले टायम कित्याक लागलो ओवरऑल कितें आहा पळय सगळ्यात ऑन द स्पॉट जायना हळू जे आज सोशल मिडियाचेर प्रसंग गेला पळय तो सामको आउट ऑफ कंट्रोल गेला कोणे केला हो म्हणजे जनरली सगळे ओवरऑल भुरग्यांनी केला स्टार्ट केला कोणे केला ओवरऑल आरजीची भुरग्यांनीच म्हणूया जावं NTRG म्हणून त्यांच्यानी केला असतो NTRG आता NTRG म्हणल्यार तुमकां दिसता आनी कोण म्हणल्यार तुमकां दिसता आनी कोण दुसरो फोर्स आसा आरजी बंद करपाक कोण आसपाक शकता पॉलिटिकल पार्टी काय पॉसिबिलिटी कितें आसूं शकता सिंगल इंडिविज्युअल आरती बंद करपाक दुसरे कोण सत्ता म्हणटा आतां म्हटलें पूण आयज पासून लास्ट 3-4 इयर्स अजून तुमच्या पार्टीचे ट्रेजररची प्रेसिडेंटाची आणि सेक्रेटरीची अकाउंटेबिलिटी ना बूक मेंटेन करपाची मीटिंग घेवपाची आणि तुम्ही वयल्यान म्हणटा आता लोकांक दुसरे कोण NTRG आहा म्हणून बूक मेंटेन करपाची अशें ना रे बाबा मेंटेन केन्ना जनरल बॉडी मीटिंग जाता पळय तेन्नाच बूक मेंटेन मेंटेन केले न्हू कितें थोड्यो बूक मेंटेन केल्ले आसा रिकॉर्ड आसा सगळें आसा तुम्ही 3 वर्सां विचारूंक ना तुमच्या प्रेसिडेंटाक बाबा ही मीटिंग कित्याक जायना काय म्हणून आणि हो प्रॉब्लेम जावसर तुम्ही रावले हितून तुमची चूक खंय तरी आशिल्ली तुमकां तुम्ही मेंबर असले ते कसले असले म्हणजे फकत स्वतःचे डोनेशन घेताले भायर सगळे कितें डोनेशन येताले तेच घेवपाक असले मेंबर
पळय आरजी फॉर्म जाला पयली एक विश्वासाची फॉर्म जाली लोकांक पयसो एक विश्वास दिले कितें सांगता तें तुका कळ्ळें म्हाका तें एक्सेप्टेड तेजे पयशे लागले लोकांचो विश्वास आशिल्लो ट्रस्ट आशिल्लो तुम्हीच विश्वासघात केला तो तुम्ही सगळ्यांनी मिळून डोनेशन काढणे कशें जालें न्हू मनोज कमिटीचें नांव एक्झिक्युटीव हे आहा पळय ते तुम्ही मीडिया क्लेम कशें करता मेंबर्सांनी विश्वासघात क्लेम केला केलो सर्टन चॅनलांची नावां घेऊन तुम्ही हे करता आयता क्लेम ना आम्ही करू ना पार्टी प्रशांत ना ना आम्ही कोणी केलं ते कोण रे? बरोबर तुमच्यासारखे अनेक असताना ज्यांका पार्टी बंद जाते आता मनोजा कडसून जा विरेजा कांयच उलयल्ले वताना किंवा मनोज जे उलयले सगळे हेचेर होता तुमच्या कडसून बाकीच्या मेंबरांकडे कॉन्टॅक्ट जातले किंवा तुम्ही मिटींग आपयतले बाकीच्या मेंबरांची ना ही आम्ही तुमची थ्रूच आम्ही मेसेज पावपाक सोदता कितें चल्लां आनी कितें जावपाक जाय नेक्स्ट स्टेप कितें तुमकां नेक्स्ट टाइम आता तेच आम्ही पळयतले बाबा कोण फाल्यां सीईसी मिटींग आहा न्हू तेंची फाल्यां सीईसी मिटींग आहा तुमी फाउंडर मेंबर सीसी मेंबर जावं एक्टिव्ह मेंबर हे सगळे आमी पळयतले तेजे फुडें फाल्यां मिटींग आहा न्हू तेका लागून म्हणटा तुमी क्वेश्चन करा न्हू तेका तुमच्या एका अटेंड करतले राव प्रशांत बाबा म्हाका एक सांग तू सीसी मेंबर आसा काय आशिल्लो ना हांव आशिल्लो आनी आज म्हाका खबर ना आसा काय ना तांच्यानी ईमेल धाडला पळय अरे काय समजना तुमच्या पत्रांव जेन्ना तुका खबर ना म्हणटा तेन्ना तुवें इन्क्वायरी काय करना काय चलता तशें चलोनी म्हणून सोडलें ना प्रत्येक आपल्या कामात बिझी असता पळय आणि जेन्ना आमी एक रिस्पॉन्सिबल आमी जेन्ना आमी एक विश्वासान बाबा एक प्रेसिडेंट जावं सेक्रेटरी कमिटी काडटात जावं ऑफिस काडटात तेमी तशें चलोवपाचें आसता काम आनी आमचें काम न्ही प्लस तेजे सीईसी मिटींग हे अशी कमिटी आशिल्ली मेन म्हळ्यार आमकां कळना आशिल्लें सीईसी मिटींगेक मिनिट्स आमकां कितें जाता सपोज तूं एटेंड केलें ना तें आमकां कळना आशिल्लें सो आमकां कांयच खबर नासतालें की गेले लास्ट 6 म्हयने म्हाका मिटींग इन्वायट येवना सो म्हाका खबर ना कितें दिसता लास्ट पार्टी क्लोज करपाची डिस्कशन तूं आमी नाशिल्लो हांव नाशिल्लो तो विशाल नाशिल्लो आमी फाउंडर मेंबर तेंचे थ्रू आमकां कळ्ळें तू केन्ना फोन करून ताका विचारूंक ना आपणाक बाबा कित्याक घेतलो ना ना आमकां ऑलमोस्ट इनएक्टिव्ह कशें आशिल्ले आनी आमचे फक्त गांवा पुरतेंच काम करताले कित्याक आमी स्पेशली जेन्ना गांवाचो इश्यू येता आमी गांवाचे इश्यू आमी जर फिल्म सिटीचो बाकीचे इश्यू आमी घेतात गांवां आमी एक्टिव्ह आहात आमचे एक्टिव्ह आहात काणकोण एक्टिव्ह आहात ते काम करतात पूण येता पार्टी लेवलाचेर आमकां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक दिल्ली आसता न्ही तेमी त्या भशेन काम करपाक जाय आयज जे सगळें चलता म्हणून आमी आतां तुमच्या येयला ते अपील करपाक बाकीच्या मेंबरांक जावं बाकीच्या जे फाउंडर मेंबर आसा तांकां हें करता पण तुवें म्हाका सांगपा जाता तुमी सगळे लोकांक अपील कितें तुमच्या आरजीची मेंबरांक की ह्या आरजी पार्टी बंद जाता ती सांबाळपाची काय पार्टी बंद जावपाक ना हे रेव्होल्युशन बंद जावपाक जायना आनीक जो लोकांचो विश्वास आमी सो बंद जात जाल्यार तुमचें आंदोलन कितें आसतलें आतां उदें तशें आसतलें आमकां एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जाय तितून सगळ्या मेंबरांनी करपाक जाय आमी हिंगा कितें करपाचें आमकां जाय सगळे तुम्ही लिगली एक्शन घेवपाचें ना समज तर घेयना जाल्यार हांव तें म्हणटा न्हू लिगल एक्शन घेवंक जाय पार्टी लिगली मेंबर किती आहा 116 116 पार्टी मेंबर पण ही कमिटी फाउंडर मेंबर 20 आसात जी कमिटी आहा ती वॅलिड आहा रे एजीएमाक मेळटा पळय ते वॅलिड 116 पण ही कमिटी वॅलिड आहा आता 3 वर्सां जाली म्हणटा तुमी चेंज पळोवचें पडटलें आमकां सारकें खबर ना केन्ना लास्ट ना एज ए बायलॉजान कितें आहा आतां तुमी म्हटलें 4 वर्सां चार तुमी वर्सां म्हटलें मार्चान सावन जो तुमचो प्रेसिडेंट चेंज जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना जाल्यार पयलीं तुमी ते कमिटी बरखास्त करा म्हणून घालपाना ना ते तेका लागून आमी ऑलरेडी प्रत्येक एजीएम वॅलिड जातले समज तूं ऑलरेडी टर्म कामार जाल्यार आमी सगळे ब्लॉक कमिटी आहा एजीएम तो ती कमिटी आहा ती तुमच्या तुम्ही इनव्हॅलिड म्हणटा इनव्हॅलिड ते कॉल आउट करूंक शकना न्हू एजीएम घेवंक शकना एजीएम जातले लीगली दुसरो पर्सन चेअर म्हणून हँडल करून ती एजीएम फुडें करपाचें सो थँक्यू बरें सो थँक्यू